गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कम्युनिटीच्या जागेत रावता आणि ही कम्युनिटीची जागा ही तांच्या नावार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्नरत आसा आणि म्हाका आस्त आसा की कम्युनिटींतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले जेणे करून की मूळ गोंयकार आणि गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार ज्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनात ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हे कम्युनिटी आणि बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां। ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हे तांच्या सगळ्यांकडे आयच्या दिसा हांव मागतां। गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे पारीत करून आपल्या जागेर बांदलेले घर सुद्धा रेग्युलरायज करपाचो अधिकार हो ताका मेळचो म्हणून हे बिल आमी पारीत केलां आणि नक्कीच आमी खंयच म्हणना की कोणी इरेग्युलर बांदलेले रेग्युलर करता आसतना ताका फायन घेवन ताच्या कडल्यान व्यवस्थित रित्या तितकेच पयशे घेवन आमी ते घर रेग्युलरायज करपाचें थारायलां। आमी हांगासर फुकट खंयसरूच दिना नाजाल्यार रेग्युलर घर बांदलेल्याक इरेग्युलर बांदता ताका फुकट मेळटा काय कितें ही मेसेज लोकां मदीं वचूंक दिवचें ना। ताणें फायन भरून आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें जेणे करून कायद्याचें पालन हाज्या फुडें काटेकोरपणे करप हें गरजेचें आसा आणि हेन्स फोर्थ खंयच्याच गव्हर्मेंट लँडान आसतलें कम्युनल लँडान आसतलें इरेग्युलरिटीज येवपाक जायना म्हणूनय आमचो सरकार प्रयत्नरत आसतलो। म्हणून हांवें म्हटलां आमी म्हणटा तशें घर ह्यो फक्त भिंती न्ही तें घर ताच्या कडेन एक आस्था आसा त्या घरा कडेन एक अस्मितायेन प्रत्येक जाण पळयता आणि तें घर हें म्हजें घर आसचें म्हज्या फुडले पिळये खातीर तरी घर आपूण राखून दवरतें म्हणून म्हाजें घर ही येवजण आमी चालीक लायिल्ली आसा।